गाऊया. एस 대마셔 동라소루야 다자몽리라 소무야 대마셔 동라소루야 다자몽리라 소무야 Solves fora Surdom laboras morto Solves fora cemundi Soglia boros nus volte Devacha dom razuluia Daciamundi razumuia Devacha dom razuluia Daciamundi razumuia बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमची सवे आसूं आणि हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पुरी वाटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो हे वेळार आमी उगडास करुया. आणि आमच्या पातकाची दूख धरून सुगली म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदविता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण रातून मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya kagutku Soumya kagutku Krista kagutku kagutku आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता. सोपून गेल्ले तोमास ब्रागांचा आनी ब्रिजित रोज देसुजा ह्या आमच्या भावा भयणीक सुर्गीचे सूख आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक वाड दीस समोरमतात आलिशा कोस्ता आनी मासिया डिसुजा. तर ह्या आमच्या भयणाचेर देवान आपली भरपूर देणी आनी बेसांव वतू म्हूण आमी मागुया. सर्व पदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सोपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय.
ती जोतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास ओड चलयता सासनाच्या सासनाक. पागिवोन पावलून खोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या वायट चिंतनान आनी खोट्या कौतुबांक लागून एका वेळार देवा सोशिली तुमी पयस आसल्यात, ताची दुस्मानां आसल्यात. पूण आतां देवान तुमकां आपल्या पुताच्या मरणा वरवीं आनी ताचे विनाशी कुडींत परतून आपले वेंगेन घेतल्यात आनी आपणा मुर्यान तुमकां पवित्र, निश्कलोंक आनी निरपराधी केल्यात. आतां तुमी भावार्थान थीर आनी गोट रावात. शुभ वर्तमान आयकूंक तुमकां मेल्ल्या त्याच भरवशांतली तुमी कोडसरून नाकात. हें शुभ वर्तमान सगळ्या मनशांक परगोत जाला आनी हांव पावलू ताचो सेवक. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. सगळीं म्हणुया, देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. तुज्या नांवाचे पोदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बलान म्हाका नीट करून दी. म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे. जबाब, देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. खुशे मनान तुका येवन वमतलो. तूं भोव कोनवालो म्हूण तुका वखणटलो. जबाब, देव तोरी म्हज्या आदाराक येता. उद्गार. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मांडून खाताले. कांय फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करून वचत तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत यात्निकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जाणो जुदेवांक तांचो सोनवार म्हणल्यार एक पवित्र दीस. आनी ह्या दिसाक फकत फॉर्मायल्या त्यो थोड्योच वस्तू करूंक जातल्यो.
अशें म्हणटात की खंय एक जुदेवाचो राबाय आसलो, तांचो गुरुजी आसलो, आनी तो खंय तांचे देवस्थानान दर सोनवारा मागणें जातूच खंय तरी भायर सरून वेतालो. आनी भायर सरून वेता ते लोक पळयतालो आनी दर सोनवारा खंय अशेंच घडटालें. आनी तेन्ना खंय लोकांन थारायलें की हो आमचो गुरुजी खंय वेता तो आमी पळोवंक जाय. तो आपल्याक दिलोलो वावर हांगा करता, पूण घोडयेक आनीक दुसरो कसलोय तो वावर करता आसतलो. आनी हाचीच सोद करूंक खंय ताणें थोडे मनशांक नेमले. आनी असोच एक दिसाक सोनवार येयलो आनी हो गुरुजी आपलो वावर करून भायर सरून गेलो. आनी ताचे फाटोफाट दोग जाण खंय मनीसूय गेले. आनी तेन्ना खंय हो गुरुजी एका ओन बाबार्ताच्या घरान भितर सरलो. आमी जाणाव हे जुदेव ओन बाबार्ताच्या घरान भितर सरनात, तांकां हे पातोक फकत हे जुदेवां बाराबर आसतात. तेन्ना खंय हो गुरुजी भितर गेलो तिच्या घरान. तो एक जाणटी उस्तरी रावताली, ती पिडेंत कोश्टावताली. तो खंय भितर गेलो, ताणें तिचें घर साफ केलें, तिका जेवण रांदलें, तिका जेवण दिलें आनी तो खंय भायर सरून गेलो. अशीं सोनवारा दिसा हें करूंक जायना. आनी जेन्ना हे शिसांनी पळयलें ते जे कोण मनीस धाडलोले ते पोत्तून लोकां मेरेन पावले. आनी तेन्ना खंय लोकांनी ताका विचारलें, तर आमचो गुरुजी खंय आसा? तांणी म्हणलें, आमचो गुरुजी ऊंच पावला. आनी लोकांन म्हणलें, ऊंच म्हळ्यार खंय तो स्वर्गार गेलो? आनी तांणी हे दोगांय मनशांनी तांकां पावले, तो स्वर्गार वचूंक ना, तो स्वर्गावून अदीक ऊंच गेला. भाव भयणो, हे सांगूंक सोदताले की कायदे आमकां स्वर्गा मेरेन पावयतात, पूण आमच्यो बऱ्यो कोडण्यो, आमची मोगाची आज्ञा आमकां देवा मेरेन पावयतात. आयच्या शुभ वर्तमानान फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूक कायदे पाळूंक ना म्हूण ताचेर आनी ताच्या शिसाचेर एके भाशेन फॉर्मोन ते मारतात. सोनवारा दिसा सांगला ते भाशेन अमकोच वावर करूंक जायनासलो. आनी जेजू आनी ताचे शीस देवाचें उतर परगटून भोंवल्या उपरांत तांकां भूक लागलोली. आनी हाकाच लागून ते कोणश्यो मोडून आपल्या ताळटा ते माडून ते खाताले. आनी जुदेव इतले वांकडे मोनाचे आसलेले की तांणी आपणाक जाय ते कायदे केलोले. ते सोजमताले की कोणश्यो मोडप म्हणल्यार लुवलोल्या भाशेन. द ब्रेकिंग ऑफ द कॉर्न वॉज इक्वल टू हार्वेस्टींग. आनी जरी तर तुवें ते ताळटार मोडलोले ते सोसमताले की हे तूं गिरणीर वचोन मोडलेल्या सारको हो वावर. तांणी आपल्याक जाय ते कायदे तांणी केलोले. आनी तेन्ना जेजू तांकां उगडास करता, कायदे आमकां सगल्यांक गरजेचे, पूण मनशाच्यो मुळाव्यो गरजो कायद्यावून पयल्यो येतात. द बेसीक नीड्स एंड रायट्स ऑफ द पर्सन टेक प्रेसिडन्स ओवर द लॉज. आनी हे जेजू सांगता की आपले शीस भुकेलोले आनी ह्याच खातीर ते हे कोणश्यो मोडटाले. दुसरे सुवातेर जेजू उदाहरण दिता दाविदाचें. फकत याज्ञिकांनी खावूंक जाताले ते उंडे दाविदान खाले. अशी दाविदान ते खावूंक जायनासले, पूण तो ह्या कायद्याचेर आड वेता कित्याक तो देवाचो वावर करतालो. सोनवारा दिसा याज्ञीक मोनजाती मारताले ते देवाक भेटयताले आनी ह्याच खातीर ते कायद्यावून वयर वेताले. कित्याक जो कोण देवाचो वावर करता ताका हे कायदे ताका तांची दिलाय आसली. दे हॅड रिलॅक्सेशन ऑफ द लॉ बिकॉज दे वर डुईंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड. आनी दावीद आनी ताचे सांगाती देवान दिलोलो वावर करूंक झुजाक गेलोले, आक्रमण करून ते थंय पावलोले. आनी ह्याच खातीर दाविदाक आनी ताच्या बरोबरच्यांक ह्या कायद्याची धिलाय मेळ्ळोली. तर भाव भयणो, ह्या कायद्या विशीं आमी आयज नियाळ करता आसतना म्हजोच एक इश्ट आसा. तो एका हॉटेलाचो मॅनेजर आनी ताची
वर्किंग आवर्स 9 to 6. कायद्या प्रमाणे ताणें 9 ते 6 मेरेन हॉटेलान काम करूंक जाय. ताच्या हॉटेलांत सुमार 100 लोक वावर करता आनी ह्या दिसांनी तो 8, 9, 10 आपलें काम करून घरा वेता. आनी तेन्ना एका दिसाक हांवें विचारलें, तुजी वर्किंग आवर्स 9 to 6 न्हय, पूण तूं हो सुबेज वावर कित्याक करता? आनी तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, हांवें 9 ते 6 कायद्या प्रमाणे वावर करूंक जाता, पूण हांव जाणा म्हज्या काल 100 लोक वावुरतात. जरी तर एक्स्ट्रा बुकिंग्स मेळ्ळी, एक्स्ट्रा लोकांक हांवें म्हज्या हॉटेलान हाडले जाल्यार हे 100 लोकांक 100% सॅलरी मेळटा. जरी तर हांव 9 ते 6 मेरेन इतलोच हांवें वावर केलो जाल्यार तांकां घोडेक 75% वो 50% सॅलरी मेळटली, कित्याक तितली गेस्ट आमची आसची ना. तर म्हज्या वावराक लागून जरी तर हांव इफ आय गो बियोंड माय वर्किंग आवर्स, म्हाका दिलोले वावरावून हांव सुबेज जरी तर वावर केलो जाल्यार हांव जाणा तांकां तांचें कुटूंब पोसूंक तांकां मेळटलें, तांकां कितें तरी सेवींग जातलें. आनी ह्याच खातीर हांव सुबेज वावर करतां. भाव भयणो, कायदे आमकां सगल्यांक गरजेचे, पूण कायद्यांनी सगळेंच करूंक जायना. कायदे आमकां एके वेळार पावंक शकतात, पूण जरी तर आमी मोग करतली, दुसऱ्याताय अदीक बरेंपण दाखयतली जाल्यार कायदे आमकां पावचे नात. तर आयच्या दिसाक आमी ह्या कायद्याचेर नियाळ करतना कायदे आमी पाळूंक एकदम गरजेचें, पूण मोगाचो कायदो पाळटलो जाल्यार हे कायदे जायते फावटी आमकां उणे पडटात. तर हे कायद्याचें खरें मोल आमी समजूंक आनी मोगाच्या कायद्याक जेजून दिलोल्या कायद्याक आमी उंच दर्जा धरूंक उंड्या सोऱ्या रुपान येतोल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. बिटोने वेळार गायन गावया. C20 काल्वाराचो योद, पेज 36. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बाबा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर दिवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सोपूर्णायेन आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयले. ताचे उदेशीन देवदूत
आनी सुर्गीचो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदका दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी अंतरता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्योन चुजे तिचो पोती भाग्योन धर्म दुता भाग्योन चुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंतून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया. आमच्या बाबा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस. आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D15 जेजू म्हाका तुजी गरज पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखी सोमी Sosheudo, uja divya, polvis lece, yondral suru, bolu vece, uja divya, polvis lece, yondral suru, bolu vece, tuže Bogu. Gesù aricomi, duce Bogu, magna civi, nabol Gesù aricomi. प्रार्थूया.
प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रितीमोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चोडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचो मोगाचो कायदो दिवंक ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटा कायोन गावुया. T12 भोव मोगाळ माय, पेज 207. आमचे दाय दुराय गोरसांगा कादा सोदान सुपाव भोवमोगाल माय. आमचे दाय दुराय गोरसांगा कादा सोदान सुपाव माय. काकुतीचे माय मोगाचे माय सरचे गुणानी बोलले माय. काकुतीचे माय मोगाचे माय सरचे गुणानी बोलले. आमच्या गोरसांनी आमच्या दुकानी आमच्या विघ्नांनी पावतू सोदी. आमच्या गोरसांनी आमच्या दुकानी आमच्या विघ्नांनी पावतू सोदी. काकुतीचे माय मोगाचे माय सरचे गुणानी बोललेले माय. काकुतीचे माय मोगाचे माय सरचे